पेडण्या जमनीचे जोनिंग प्लानाच्या वादाचेर मोगाचो फुडारी सुदीन ढवळीकारान महत्वाचे विधान केला। पेडणे हो गोंयचो सगळ्यांत मोठो माल, थंय जायते व्हडले व्हडले प्रकल्प आयल्यात। थंय 1,40,00,000 चौखण मीटर जमनीचे जोनिंग बदलप ही नगण्य गजाल अशें ढवळीकार म्हणटा। पेडणे जमीन झोनिंगाच्या वादात आता सुदीन ढवळीकारान महत्वाचे वक्तव्य केला। आपल्या स्वताच्या पक्षाचो आमदार जीत आरोलकराचे भूमिकेकडेन फारकत घेत सुदीन ढवळीकाराचे मंत्री विश्वजीत राणेचे भूमिकेवटेन भाष्य। सुदीन म्हणटा, पेडणे सारकिल्या गोंयच्या सगळ्यात व्हड म्हालात 1,44,00,000 चौखण मीटर जमनीचे रूपांतर म्हळ्यार कांयच न्ही। स्पोर्ट्स सिटी थंय आसा, थंय आमचे झोनिंग गेमिंग झोनिंग आसा, त्यानंतर नवी नवी 5 स्टार हॉटेल येता। फाल्यां सकाळी मांद्रे पेडणे बीन चेंज जायची आनी ती बिकॉज ऑफ मोबायल एअरपोर्ट आमी लक्षांत दवरपाचें। आनी 1,40,00,000 म्हाका दिसता पेडणे इज द बिगेस्ट तालुका इन गोवा एज पर माय नॉलेज, म्हाका जी नॉलेज आसा त्या प्रमाणे। आनी कंपेर्ड टू दीस बिगेस्ट तालुका 1,40,00,000 इज निग्लिजिबल। आपल्याच पक्षाच्या आमदाराच्या भूमिकेआड सुदीनाचे हे वक्तव्य खूप कितें सांगून वता। ढवळीकार आणि विश्वजीत राणे हे दोगूय राजकीय इश्ट। सुदीनाचो मंत्रिमंडळात आस्पाव करून घेवपाक विश्वजितान दिल्लीत उतर घालिल्ले म्हणून राजकीय विश्लेषक सांगतात। घडये हाकाच लागून ढवळीकारान आपले पक्षाच्या आमदारा आड भूमिका घेत मंत्री विश्वजीत राणेचे भूमिकेवटेन ओडले आसूये अशी चर्चा आता सुरू जाल्या। ताजो इंडिव्हिज्युअल इश्यू पेडणेकारा खातीर करता, बरोबर तो करता, पूण तें कितपत सक्सेसफूल जालें कितें जातलें इवन आतां जें कितें पळय झोनल प्लॅन केला, पयलींचे 6 मिटर, आतां कोण तरी म्हाका सांगलें इलेक्ट्रॉनीक सिटी जो रस्तो गेला ते 5 मिटर आसा। आतां इलेक्ट्रॉनीक सिटी जर 5 मिटराचो रस्तो आनी थंय जर 200 प्लॉट आसा 5-5 हजाराचे, कशें जातलें? आमी तो विचार करपा जाय। येदो व्हडलो मोपा एअरपोर्ट थंय आयला, मोपा एअरपोर्टार जर 5 मिटराचे रस्ते केले कशें जाता? नवे नवे गोश्टी थंय येतल्यो। आतां त्यो जाय की ना हें पेडणेकारांनी ठरोवपाचें, हांवें न्ही। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही।